नमस्कार. विश्व कोंकणी यूट्यूब वाहिनीचे कथालोकाचे समस्त वीक्षकांक आत्मीय स्वागत. आजी हांव एक सुधा मूर्तील काणी सांगता. एक दवल्यान चिकोळंबो म्हणून. एक दिवसू एक कृषिकू पेंटा गेल्लो म्हापशी तागेले गांवां येतर आशिल्लो. गांवां पावता 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 रात जाता. जोर गुडगुड मिंच पावस येता. ताका प्रयाण मुखार सुचा जायना. आतां खंय रावचें म्हूण सुत्त पळयतना थंय लागींची एक मांतारील घर आशिल्लें. ती मांतार बरी पिट्ट आशी. कोणाकय तिगेल घरा रीग दिना ती. कोणाकय एक मुक्काल दिना. जाल्यार उपाय ना थंय वचूकाची. वा उतरांत भारी बुदन मनीस. तो वता थंय घर कडेन आनीक बागेल बडबडा मारता. मांतारी खूप येता. कोण आयला ह्या वेळेर? तीन रांदप करून तयार केला मात्र. आतां हाकाय दिवं का मू? रांदप वाडका जात मू म्हूण ती कोपान बागेल काणा. हो मागीर बडबडा मारता. ताका एक बिश्ट येता म्हूण ती बागेल थोडे उदार करता. तेन्ना ते बागेल लकोन सीदा भितर रिकता आनी सांगता, माये तुका हांव कांय बाद दिना. हांव थोडे वेळू तुगेल रान्नी एदराक हुंसाणी बसता. मागीर पावस राबलो की हांव वत्ता म्हूण सांगता. हिका कांय करूं उपाय ना. ताणें भितर येवंक जालना न्हय. तिनू थंय बसता. तो सुत्त पळयता. वसरी भितर पुराय आस. पुराय नमुने रांदयकाय आस, सामान आस. मागीर हें मांतारील पिट्टाशपण पळय म्हूण लेखता तो मनांत. ताका एक गंमत करुया म्हूण दिसता. तो सांगता तेगे लागीं, माये म्हाका एक विचित्र विद्य गोतोस. कसो म्हळ्यार एक दवल्यान म्हाका कोळंबो करूं गोतोस म्हूण सांगता. तिका आश्चर्य जाता. वय एक दवल्यान एक कोळंबो करूं जाता वय. हें विद्य हांव शिकली जाल्यार म्हाका कांय खर्च ना. तिल पोट भर येत न्हय म्हूण ती तागेले सांगता, म्हाका शिकय कोन्न दाखय पळया म्हूण सांगता. तेन्ना तो सांगता, जाय तर म्हाका एक व्हड दवलो दी आनी एक तोप दी म्हूण सांगता. ती दिता. तांतू भितर तो उदक घाल न्हू रान्नीर दवरता आनी खिरोवच्या सुरू करता त्या उदकाक. आनी सांगता, माये खंयची रांदपाकय मीठ घाल्या मात न्हू रुची. येदे मीठ घाल पळया म्हूण सांगता. हां, मिठ्ठाक कसो खर्च आसा. ती थोडे मीठ घालता. तेवय तो खिरयत राबता. मागीर सांगता, येदेची तोरी दाळ बिणी पडलल जाल्यारच पळय हाजी रुचीच विंगडी म्हूण सांगता. जाय तर दिवया म्हूण सांगता. आनी ती एक 2 मुष्टी तोरी दाळी धुवन ताका दिता. तेवय उदकां घालता. खिरयत सांगता, एक 2 रांदयकाय बिणी हांतू पडलल जाल्यार सांगचें नाका म्हूण म्हणटा. कसो जाय तुका रांदयकाय म्हूण ती निमगेता. कसले जाता. तो सुत्तमुत्त ताका दिशील पुरा सांगता. बटाट जाता, टोमेट जाता, कुंवाळे जाता, मग्गी जाता, तेंडे जाता, आलसंद जाता म्हूण पुरा सांगता वता. तूं पुरा दिल्यार जाता म्हाका देची म्हूण म्हणटा. मांतारील मन आतां त्या दवल्यान कोळंबो करची कशी म्हूण शिकूं का म्हणून गेला न्हय तांतूची. ती पुरा दिता ताका. त्या पुरा घालता आनी खिरयता आनी मदमदे रुची पळयता म्हूण येदे खावच्या सुरू करता. मागीर आहा कसो रुच जाल्ला म्हळ्यार माये हाका थोडे कोळंबे पिट्टे बिणी पडलल जाल्यार म्हूण म्हणटा. आस म्हणटा आनी ती तिगेले कोळंबे पिट्टेचे बाटली हाडून तांतू दुखून दिता. तेवय घालता आनी लायकून खिरयतची सिज्जनी म्हूण सांगून सिद्धला की पळयत म्हूण येदे खाता. मीठ पावला की पळयत म्हूण येदे खाता. तिखसाण पावला की पळयत म्हूण येदे खाता. तशी खाता एक तोपांत भर आशिल्लो कोळंबो अर्द जाता. तितली म्हणटना भायर पावसूय राबता. तो हगूर उठयता आनी सांगता, माये म्हाका कसलें नाका. केल्लो कोळंबो पुरा तुका दवरला. म्हाका तूं भितर सोण भारी उपकार केलो म्हूण सांगून वता. ताणें वत्तर मांतारी पळयता. कसो विशेश केला हाणें. हांव करची नमुनारी न्हू हें कोळंबो केला. उदकाक दाळी घाल्या, रांदयकाय घाला, कोळंबे पिट्टी घाला. तिका मना वता. हाणें म्हाका गंमत केला म्हगेलो वटू म्हूण पळय. आनी म्हाका मोस केल्यार होड न्हय. म्हगेलो वेळ गंमतीर गेलो म्हूण सांगून तिका जोर हांस येता. ताची कतिराचे मालगड्यान म्हणचें, उतर कळल्याक लढाय ना म्हणून. चिरडोवानो काणी खायशेल की. नमस्कार.